वेलंकणी मायेच्या भक्तिकानो तुमकां सगळ्यांक म्हजे प्रणाम। हांव बाप पाऊल सुकेर वरखाडी पुद्गजेचो विकार। वरखाडी म्हणटा आसतना दोन संगती आमी उलयता। एक हांगासर पळयतात तुमी भोव आपुरबायची मजबूत इगर्ज देव टेंपल आमच्याच लोकांनी भोव कश्टांनी म्हणले बरी एकवटान कर्ण जेजूच्या पवित्र काळजाक ताच्या पात्रोनाक समर्प केला। दुसरें जावन आसा वर्सान वर्स आचरण करते वेलंकणी मायेचें फेस्त। तें फेस्त हें इतलें गद्दळायन आमी करता की तें वरखाडी तावन तें आचरण जावचें म्हणलें आमी समजता अशें वरखाडी एक नबार्तीक पुण्यक्षेत्र जावन आसा। वेलंकणी मायेचें फेस्त ह्या वर्सा ह्याच म्हयन्यांत फेब्रुवारीच्या 19 तारखेर 19 आमी आचरण करता। मोठवी चरित्रा तुमकां सांगचें जाल्यार ही म्हाज 30 आनी 2 वर्सां आदीं वेलंकणी तावन हांगासर हाडली आनी हाडल्या उपरांत प्रतिश्ठापन करन हें 30 आनी 2 वर्स 32nd इयर ताचें आचरण वर्सा तें आचरण करन आज तें आमच्या सगळ्या वाराड्या मठाक तें ताची कीर्त गजल्या आनी वेलंकणी माये थावन जायतीं बेसावां आशिर्वादां मेळ्ळ्यान त्या देखून लोक हांगासर त्या दीस मोरये मायेक मान करूंक येता। ह्या वर्सा हें फेस्त तुमकां हांवें सांगलें बरीस फेब्रुवारीच्या 19 तारखेर आमी आचरण करता। तो दीस आयतार सकाळीं 10:30 वरांचेर आमचो कोडयाळ देशचो विकार जेराल बापू मॅक्सिमो नोरोना ते येतले सांगाता उरले सैरे पाद्र्याक येवन तें आचरण करता आनी सगळ्या वाराडोचो लोक हांगासर येता आनी तांकां जेवणाची वेवस्था आमी करता। लागीं 3000 लोकांक हांगासर जेवण रांदून आमी तांकां जेवण दिता आनी सांजेर ही एक सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले अशें सगळो दीस मोरये माये सांगाता आमी आसतले आहो। ह्या फेस्ताक तयार जावन 3 दिसाचो त्रिदूम आसा ते 16 तारखेर ह्या म्हयन्यांत सांजेर 4:15 तेर्स मीस आनी नोबेद तशेंच 17 तारखेर आनी 18 तारखेर 19 तारखेर फेस्त जावन आसा। ह्या फेस्ताक हांगाच्या लोकांन विशेश रितीन दान दितात। हांगासर स्पॉन्सर्स म्हणटा आमी सगळो खर्च हांगासर लोक दिता। ताचे उपरांत सायबिणीक कापडां दिवची एक हांगासर रिवाज आसा। जशें वेलंकणींत कापडां दितात तशें हांगासरय कापडां दितात। आमी कापडां खाण घेना आमी पयशे खाण घेता 2000 रुपये अशें ह्या खर्चाक ते उपयोग जातात। सांगाताच मोडदोम दितात तांकां सायबिणीन केल्लें बरेंपण तें मानून घेवन ते मोडदोम दितात। अशें मोरये थंय मस्त भोक्त आसा त्या देखून एका तराचो जात्रो म्हूण आमी सांगीत आनी ह्या अपूर्बायेच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमकां हांव हांगाचो विकार जावन म्हज्या फिरकतकारांच्या तर्फेन तुमकां ह्या कार्याक मोगान आपोवणें दिता। येया समेस्त येया मोरये मायेक मान करा आनी वेलंकणी माय तुमकां कळीत आसा भलायकेची माय आमकां सगळ्यांक कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी जाय निंगी त्या देखून येया तिका मान करा आनी सांगाता आसा केल्ल्या जेवणांत वांटिल्ली जाया म्हणून फिरकतकारांच्या तर्फेन हांव तुमचे लागीं विनंती करता तुमकां मोगाचो येवकार। जशें ह्या फेस्ताचें आचरण गी तशेंच सांजेर कातोलीक सभा तर्फेन एक सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा। तो फेस्ताचो वांटो तुमी येत दिसाक हें अतबीक फेस्त जाल्यार सांजेर सांस्कृतीक फेस्त हे कार्यक्रम त्या सांजेर 6 वरार आरंभ जाता। विधी कार्यक्रम ताचे उपरांत हांगासर प्रतिभा पुरस्कार आसा उपरांत मनोरंजन कार्यक्रम आनी अपूर्बायेचो तुळू ड्रामा आसा। ह्या कार्यक्रमाक तुमी येवंक जाय आनी तुमी संतोश पावोवंक जाय म्हणून हांव विनंती करता आनी आमच्या कातोलीक सभेच्या अध्यक्ष कार्यदर्शी सांध्यांनी भोव आपुरबायेची दळूच मांडावळ केल्या आनी तुमी येवन तांकां तुमी सहकार दिजय म्हणून हांव विनंती करता। परत तुमकां मोगाचो स्वागत।